प्रादेशीक आराखडो 2021 फ्रीज करचो टीसीपीचे हे कोट्यांचे स्कॅम म्हणून कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवान आरोप केला। रानां शेतां पर्यावरण संवेदनशील सुवातींनी सेटलमेंट दाखयला। प्रादेशीक आराखडो लागू करता जाल्यार पीडीए आनी ओडीपीची गरजच कितें? ओपोजिशनात आसतना विजय प्लानार्ड आवाज काडटालो। आता कितें बदललें काय म्हणून प्रश्न। सगळे गावांनी कशे व्हडल्यो व्हडल्यो जमन्यो रानांत दोंगरांनी शेतांनी सेटलमेंट केल्या ती दाखयल्ली आनी चीफ टाउन प्लॅनराक विचारिल्लें हाजेर तुजो कितें रिस्पॉन्स। चीफ टाउन प्लॅनरान आमकां सांगलें आपल्याकूच हें हाजी खबरूच नाशिल्ली की अशे व्हडले व्हडले एरिया सेटलमेंट आसा। आमचो प्रश्न आसा की जेन्ना तूं एडमीट करता की इतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो इलिगॅलिटीज आसात आरपी 2021 जाल्यार आमकां रिस्पॉन्स दिनासतना आमकां आमची ऑब्जेक्शनाचेर कांयच रिस्पॉन्स दिनासतना तूं कसो रिजनल प्लॅन नोटिफाय करपाक शकता। दिस इज अ व्हेरी क्लियर evidence that the chief town planner and the TCP department are fully involved in a major scam of high level of corruption going into maybe thousands of crores. He says that this is a big fraud when he was in opposition and now he wants to clear it. सरकारान सांगलेले की रिजनल प्लॅन जो आसा तुम्ही स्क्रॅप करतलो आणि न्यू काडटलो। पण आम्ही आज सरकाराक सांगता हे सरकार आज दाखवता की हे लॉलेस सरकार जाला। तर तू रिजनल प्लॅन फॉलो करून सोदता जाल्यार तुका पीडीए आणि ओडीपीची गरज ना। एकूच प्लॅन सगळ्याकडे केला आणि आम्ही हो प्लॅन कसो सक्सेसफुल जावपाक दिवचे ना। जशें आमी 15-16 वेगवेगळ्या गावांनी वचून आमी जेन्ना सांगिल्लें की हो प्लॅन फॉल्टी आसा तो प्लॅन इम्प्लिमेंट जावचो न्ही हें सांगलें। हेचे फुडें आमी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून हो लोकांसमोर जागृती करून हो प्लॅन आमी विरोध करतले। एक्टिविस्टांच्या आरोपांक जाप दितना टीसीपी मंत्र्यान काँग्रेसीचेर फोग काडलो। आता आम्ही व्हेरी क्लियरली सांगिल्लें आहा की रिजनल प्लॅन 2021 आम्ही ऑपरेशनलायज करतात विथ अ कंडिशन that all these eco-sensitive areas will not be released for settlement. So where is the issue now? What is the fear? एक काँग्रेसीचो स्पोक्समॅन आहा तो एक्टिविस्टूय जाता आनी म्हणटा की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो। असेंब्लीन दिगंबर कामत प्रताप सिंग राणे हे सगळे असेंब्लीन डिमांड करता की रिजनल प्लॅन ऑपरेशनलायज करा। जेन्ना हांव म्हणटालो की केस टू केस आमी कन्वर्जन करता म्हणून तेन्ना हे म्हणटाले ना आमकां रिजनल प्लॅन जाय म्हणून। रिजनल लॉरेंस रिजनल प्लॅन जालो ना म्हणून आमचेर एक कट मोशन तांणी मूव केल्लें की फेलियर टू हॅव द रिजनल प्लॅन। सेम पार्टीचे ऑफिस बेरर जाता थंय उबे रावतात म्हणटा रिजनल प्लॅन करप्शनाचें। सो इज इट अ फॅक्ट that this regional plan which was notified by the Congress government under the chief ministership of Digambar Kamath in November 2011 was that a scam? Was that a fraud? Are they trying to say this? दिगंबराक सांगली आपले कितें हाजेर मत आहा ऑपरेशनलायज करूंक जाय नाका फाटल्यातल्यान फंडां घाल नाका केस टू केस करच्यो न्ही म्हणून काँग्रेस म्हणटा ओपोजिशन रिजनल प्लॅन करचो न्ही मागीर कितें करुया जाय थंय लेट अस डिसबँड टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जाय थंय बांद म्हणून सांगया। इज दॅट द वे? प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।